म्हज्या मोगाळ वेळ्ळी भावन भयण्यानो तशे भाशेन आमच्या सगळे गोंयकारांक फाटलीं 3 वर्सां जेन्ना जेन्ना आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या तेन्ना तेन्ना आमचे वेळ्ळेचे इश्यूज तेजे भाशेन आमचे गोंयचे इश्यू आमी काडल्यात आनीक आमचे ते कितें जाल्यार सोल्युशन काडपाक आमी ट्राय केलो. तेजे भाशेन आतां आमची आतां मॉन्सून असेंब्ली सेशन स्टार्ट जातलें 21 जुलय. हांव मागता म्हज्या सगळे वेळ्ळे भाव भयणां लागीं तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकां लागीं जे प्रश्न म्हणजे गांवचे आहात आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन गोंयचे आहात ते आमकां ते धाडचे म्हणून, कित्याक तो आवाज आमी असेंब्लींत काडून ती क्वेश्चनां तुमची घेतली म्हणून. सो हांव मागता तुमच्या सगळ्या लागीं जे तुमचे क्वेश्चनां आहात ती आमकां धाडची म्हणून. आनी ही असेंब्ली आमची 21 तारखेर जुलय स्टार्ट जातली आनी क्वेश्चनां धाडपाची आमची 28 तारीख जुनाचेर चालू जातले. देव बरें. सो जे भाशेन इंजिनियर क्रुजान सांगिल्ले भाशेन हे म्हयन्या 28 तारखेर सोन LAQ घालपाक कॉमेस जातले. 28 तारखेर आमी घालपा जाय LAQ क्वेश्चनां जुलया 21 तारखेर. आनी डिपार्टमेंट जे आसतले ते चीफ मिनिस्टरागे डिपार्टमेंट ते डिपार्टमेंटाचे आमी क्वेश्चन घालपा जाय. पर्सनल, विजिलन्स, ARD, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एड्युकेशन, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, लीगल पेट्रोलॉजी, स्किल डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशिप हे CMागे पोर्टफोलियोज आहाय ते. हेच भाशेन पॉवर मिनिस्टरागे पोर्टफोलियो, सुदीन धावलेकरागे पोर्टफोलियोज, पॉवर रिलेटेड, न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी, हाऊसिंग एंड हाऊसिंग बोर्ड. आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय हे गेले सोशल वेलफेअर, रिव्हर नॅव्हिगेशन, आर्काइव्स, आर्किओलॉजी आनी एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हे म्हयन्या 28 तारखेर हे भितर करपा जाय LAQs. तेच भाशेन उरले ते 20 दीस LAQजांचे आसतले कॉमेस जाता. सो गोंयच्या सगळ्या लोकांक मुगे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी 7वी विलेजी लोकांक तशें गोंयच भर जे एक्टिविस्ट भाव भयण आमगे आहाय तुमकांय RTIचे जायत क्वेश्चनाचे आन्सर मेळटाय. तेच जरी तरी तुम कंपेर करपा जाय जाल्यार तेच RTI तुम मागलोली LAQतल्यान घालपा जाताय ताकी ते कंपेर जावपाक आनी इन्फॉर्मेशन मेळपाक. सो सगळे मुगे एक्टिविस्ट भाव भयणांक सगळे गोंयचे एक्स गव्हर्नमेंटाक काम करताले, रिटायर्ड जाल्ले आहाय, जे प्रेझेंटली गव्हर्नमेंटाक काम कोताय आनी तुमकां गव्हर्नमेंटाचेर तेंगे ते भितर कितें कोताय तें एक्सपोज करपा जाय. आनी तशेंच वेल विशर, जर्नलिस्ट, प्रेस भाव कोणूय जे जे डिपार्टमेंटाचे तुम कितेंय म्हायती जायी आनी तुम कितेंय ग्रीवेन्सीस तुमगे शो करूं सोदताय जाल्यार तुम प्लीज म्हाका क्रुजाक न्हू जाल्यार आमगे पार्टी खंयच्याय लिडरांक मेळाय, आमकां ईमेल धाडाय, व्हॉट्सअपाचेर आमगे नंबराचेर धाडाय आनी आमी हे तुमगेले LAQ आमी मुखार वतले. सो दिस इज एन अपील. आमी आमगे सगळे एक्टिविस्ट भावांकूय कॉल करपाक स्टार्ट करतले की तुमकां जे जे आहा इन्फॉर्मेशन जे तुम शेअर करूं सोदताय आनी जी म्हायती घालूं सोदताय हे LAQतल्यान घालया. आमगे एकूच मागणें, आम आदमी पार्टी आम दोगोय नये आमदार आनी फर्स्ट टाइम जावन आम जात तितुले आमकां जात ते भाशेन आमी गोंयचे इश्यूज आनी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी इश्यूज घायले आहाय. हे सरकाराक आमी केचे भाशेन मुखार वयता तांकां आमी तेंगे एक्सपोजर करूंकूच जायो आनी हे एक्सपोज करतलो हे रिकॉर्डार दवरतलो जाल्यार सगळे गोंयचे लोकांक गरज आहा मागोता की तुम सपोर्ट कराय LAQ घालपाक आनी एशेंच करून आमी मुखार हे सरकाराक कितकोन एक्सपोज करपा जायो आनी कितकोन ह्यो आयडियो तुमकां घेवन आमी करतले म्हणून. वी विल बी युअर वॉइस and we will be the voice of Goa and Goans as we were always in the assemblies that we have done.